फोंड्या पोटवेंचणुके लागून काँग्रेसी मदीं बरेच कन्फ्युजाव दिश्टी पडटा। अमित पाटकरान आपल्या कार्यकर्त्यांक 2 दिसांनी प्रश्न सोडटा म्हण आश्वासन दिल्लें, पूण काल सांजे केतन भाटीकारान आपल्या काँग्रेसींत प्रवेश करपाचो पोस्ट फेसबुकार घातिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली अध्यक्षाक पत्र बरयलें। सविस्तर बातमी जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमचो न्यूज असिस्टंट एडिटर गौरेश गांवकर। स्नेहा, जशे जाणात आमी की कालच्यान जे काँग्रेसीचे जे वातावरण आसा ते फोंड्या काँग्रेसीचे जे वातावरण आसा ते खंय तरी सारके हे जाल्लें आसा, म्हणजे सगळ्यांक राग येयल्लो आसा, तांचे काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक राग येयल्लो आसा हे आमी पळयता। आनी काल मेन म्हटल्यार काल जी मिटींग जाली ते मिटींगेक खुबशे काँग्रेसीचे जे फोंडेचे कार्यकर्ते आशिल्ले ते अमित पाटकराचेर तुटून पडले आनी तेणी खुबशे प्रश्न अमित पाटकराक विचारले आनी अमित पाटकरान त्या वेळार तांकां एश्युरन्स दिल्लें की 2 दिसांनी आपूण तुमची जी मिटींग आसा ती खंय तरी जो LOP आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आनी तसोच गोंयचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे हेंचे वांगडा तुमची मिटींग लायता आनी ते मिटींगेक सगळें आमी डिस्कस करूया म्हणून काल अमित पाटकरान डिक्लेअर केल्लें आनी तांकां सगळ्यांक सांगून शांत केल्लें। पूण हें सगळें समज आमी पळयलें जाल्यार सांजे वेळाचेर खंय तरी केतन भाटीकारान आपले फेसबुकार एक पोस्ट घातलो आनी 24 आपली जे पार्टीन प्रवेश जो आसा ते पार्टी प्रवेश खंय आनी केन्ना आसतलो तो ह्या सगळ्या पोस्टान केतन भाटीकारान काल सगळो डिक्लेअर केलो। तेजेर आनिकूय जे थंयचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां आनिकूय असो राग येयलो आनी तांकां जेन्ना राग येयलो तेन्ना थंयचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा विलियम आगेर, जो पोंडा ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, तेणी डायरेक्ट पत्र बरयलें जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा, नॅशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेक, हेका तेणी पत्र बरयलें आनी तितून तेणी केतन भाटीकाराक कित्याक पार्टीन घेवचो न्हू हे सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसात। आतां केतन भाटीकर जो आसा तितून कितें नेगेटिव्ह पॉयंट्स आसात आनी ते कितें पॉयंट्स आमचे पार्टीन सूट जायनात ते तेणी थंय सांगलेले आसात। आनी तशेंच जो राजेश वेरेकर आसा, राजेश वेरेकर आमकां ते काँग्रेस पार्टीक कित्याक जाय हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा। आतां आमी समज पळोवपाक गेले जाल्यार तेणी त्या पत्रान कितें बरयलां तेजेर आमी समज लक्ष मारलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं मेळटा तेणी सांगलां वेरेकर जो आसा, राजेश वेरेकर जो आसा, तेणें 2021 उपरांत पार्टीक लागून फोंड्यान खूब काम केलां। जेन्ना रवी नायकाची डिफेक्शन जाल्लें, म्हणजे रवी नायक जेन्ना पार्टी सोडून जेन्ना BJPन गेल्लो तेजे उपरांत राजेश वेरेकर हो जो आशिल्लो तेणे पोंडा ब्लॉक जो आसा तो लीड करून तेणे पार्टीक लागून खुबशें काम केलां। तशेंच जे फाटले 2022 इलेक्शन जालें ते 2022 इलेक्शनाक 6700 मतां राजेश वेरेकरान ऑलरेडी काडलेलीं आनी तो फक्त हल्ला, तो फक्त 690 मतांनी तो हल्ला। सो तोवूय बीन कॉम्पिटिशनाक आसा आनी तेकाय कन्सिडर करचो अशें तेणी एक पॉयंट घातलेलो आसा। आनी तेजे उपरांत जो पॉयंट घातलो तो म्हणजे 2024 जे लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें ते 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनान राजेश वेरेकरान थंय 8500 मतां लोकसभेचो कॅन्डिडेट जो कॅप्टन विरेटो आसा तेका हाडून दिली आनी ही जी 8500 मतां आशिल्लीं तेका लागून खंय तरी कॅप्टन विरेटोक जिखपाक सोंपें जालें अशें तेंचें म्हणणें आसा। तेजे उपरांत समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार नेक्स्ट पॉयंट आसा तेंचो काँग्रेस जी आसा ती काँग्रेस केतन भाटीकर सारके लिडराक घेयनासतना काँग्रेस पार्टी फोंड्या जिखोंक शकता अशें तेणी म्हटलेलें आसा ह्या पॉयंटान। सो केतन भाटीकराची काँग्रेसीक गरज ना हें तेणी क्लियर कट सांगलेलें आसा। तेजे उपरांत समज पळोवपाक गेले जाल्यार तेणी अशें म्हटलां केतन भाटीकराचें जे कनेक्शन आसा ते खंय तरी RSS वांगडा केतन भाटीकराचें कनेक्शन आसा आनी तशेंच जे BJPचे जे लिडर्स आसात ते BJPचे लिडर्सां कडेनूय तेंचें बरेपण आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा। सो हितून खंय तरी काँग्रेसीची जी आयडियोलॉजी आसा ते काँग्रेसीची आयडियोलॉजीन केतन भाटीकर फिक्स जायना अशें तेणी थंय तांकां सांगलेलें आसा। आनी तेजे उपरांत जो नेक्स्ट पॉयंट आसा त्या पॉयंटान तेणी सांगलेलें आसा केतन भाटीकर हो असो लिडर आसा तेणे ऑलरेडी थोडे टायम भितर ऑलरेडी तेणे खुबशे पार्टी तेणे बदलिल्ल्यो, जशें की गोवा फॉरवर्डान एक वेळार तो आशिल्लो, मागीर तेणे पार्टी बदलून परत गोवा सुरक्षा मंचान गेलो, मागीर तेजे उपरांत तो परत पार्टी बदलून परत MGPन गेलो। सो आतां तो MGP तेणे ऑलरेडी सोडलेली आसा आनी आतां तो काँग्रेसीन येवप जाल्यार
तेजो जो बॅकग्रावंड आसा तो पार्टी चेंज करपाचो बॅकग्रावंड आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेजे उपरांत तेणी जी MGP पार्टी जी केतन भाटीकारान सोडल्या तेजेरूय ते येयल्यात. तेणी जो MGPन तांकां टिकेट दिना म्हटली, म्हणजे जे फाटली ZP इलेक्शन जाल्लें त्या ZP इलेक्शनाक MGPन ताका टिकेट दिना म्हटली म्हणून खंय तरी केतन भाटीकाराक तेजो इगो हट जालो आनी तेणें खंय तरी ही जी पार्टी MGP पार्टी जी आसा ती सोडपाचो तेणें प्रयत्न केलो. तेजे उपरांत आनी नेक्स्ट पॉयंट काडलो तो तेणें तेजे फाटली जी सगळी डिफेक्शन पळोवन आतांय तो डिफेक्शन करूंक शकता. जर केतन भाटीकर काँग्रेसीचो लिडर असो ठरयलो आनी तो जिखून येयलो जाल्यार तो परत डिफेक्शन करूंक शकता, परत तो पार्टी स्विच करूंक शकता अशें ताणें म्हटलेलें आसा. आनीक पार्टीची जी क्रेडिबिलिटी आसा ती असली लिडरांक घेवन पार्टीची क्रेडिबिलिटी जी आसा ती खंय तरी धोक्यान आसा अशें तेणें म्हटलेलें आसा. आनी तेजे उपरांत जो लास्ट म्हत्वाचो पॉयंट घातलेलो आसा तो म्हणजे तेणी घातला की ज्यो क्रिमिनल केसीस ज्यो आसात त्यो केतन भाटीकाराचेर खुबश्यो क्रिमिनल केसीस पेंडींग आसात आनी तेजे तेणी पुरावे तेणी त्या लेटरान एटॅच करून दिल्ले आसात. सो हे जे पुराय जे पॉयंट्स तुमकां हांवें सांगले ते पॉयंट्स सगळे घेवन एक लेटर ड्राफ्ट करून विलियम आगेर जो पोंडा काँग्रेसीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आसा तेणी हे जे लेटर आसा ते लेटर काँग्रेसीचो नॅशनल अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खरगे हेका तेणी बरयल्ले आसा. आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की तेंचो समज हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना, म्हणजे तेंचो जो आवाज आसा तो समज पार्टी आयकून घेयना जाल्यार ते राहुल गांधीक सुद्दां पत्र बरोवपाचे शक्यता आसा अशें सुत्रांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो खंय तरी हें जे फोंडेचें राजकारण जें आसा तें BJP वर्सीस काँग्रेस जावपाक जाय आशिल्लें, पूण आतां आमी पळयतात ते काँग्रेस वर्सीस काँग्रेसूच जाल्लें आसा. कित्याक तेंचे जे इंटरनल जे कॉन्फ्लिक्ट्स आसात ते खंय तरी ह्या राजकारणान दिश्टी पडटात आमकां आनी तेंची पार्टी भितरूच हें सगळें राजकारण आमकां दिश्टी पडटा. सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेले जाल्यार आतां केतन भाटीकारान ऑलरेडी जे आपले जे पार्टी प्रवेश करपाचो जो टायम आनीक जो दीस आसा तो तेणें फेसबुकार पोस्ट करून घातलो काल. हेजेर खंय तरी जे फोंडेचे जे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्त्यांक खंय तरी राग आयलो आनीक तेणी आयज मल्लिकार्जुन खरगेक हें लेटर बरयलां. सो ही आशिल्ली अपडेट आयची ही फोंड्या जे बायपोलाचें जे इलेक्शन आसा सो त्या इलेक्शनाचे बद्दल ही आशिल्ली आयची अपडेट.